आता खबरो विस्तारान। 1.5 ते 2 वर्सां जालीं गोंयांत म्हादयचेर आवाज करतात सगळे जाण, मात कृती कांय जायना। भाजपाच्या सरकाराक उदकाची गरज ना, तांचे कडेन बरो पयसो आसा, मात सामान्य मनशाचें कितें? ह्या म्हादयच्या प्रश्नार सुदीन ढवळीकर, विजय सरदेसाय आनी मुखेलमंत्री सावंत राजकारण करतात, गोंयच्या जनतेक फटयतात म्हूण खर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या संजय बर्डेन केला। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनवली। जवळ जवळ 1 ते 1.5 वर्स जाले, कमीत कमी 2 वर्सां जालीं गोंयान आवाज करता सगळे जाण, पूण कृती कांय जायना। आतां बीजेपीचे सरकार जे आसा न्हू, बीजेपीच्या सरकाराक उदकाची कांय गरज ना। तुमकां खबर आसतलें की गोंयच्या लोकांक भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक मिनिस्टर आनी आमदारा कडेन लाखांनी आनी कोट्यांनी पयसो आसतलो। तांकां आतां उदीक म्हणजे बिसलेरीचे उदकाची संवय जाल्लेली आहा आनी आमचे सारके बारीक बारीक लोक जे आसा न्हू, ह्या उदकाक लागून आज तळमळटात। तांकां कांयच पडलेलें ना, कारण सेंट्रल जे आसा न्हू, सेंट्रलाक गव्हर्मेंट कोणाचो आसा? भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा। सेंट्रलाक जर पळोवंक गेल्यार हिशोब करूंक गेले जाल्यार आयज जवळ जवळ कर्नाटका स्टेटीक 28 MP आसा, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट, आनी राज्यसभेक तेंचे 12 निवडून दिलेले आसा। अशें जवळ जवळ 40 तेंचे MP आयज ऑलरेडी सेंट्रलाक गेलेले आसा। पूण भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आसा, प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आनी शहा हे आपणाक जाय तशे आयज खेळयतात। गोंयच्या लोकांक ते कशे पुंगी कशे वाजयतात न्हू, तशें आमचे गोंयचो CM आयज नाचता। फाटल्या दिसांनी मनोहर पर्रीकाराच्या एका लेटराक लागून तेणी जे लेटर जे दिल्लेले, आपलो म्हादय रिवरचो सपोर्ट जो आसा न्हू कर्नाटका गव्हर्मेंटाक, तेंचो बीजेपीचो ऑपोजिशन लिडर जो तेन्ना आसलो अध्यक्ष, आतां तो मिनिस्टर जाल्लो आसा, ताका तेणी लेटर धाडून दिल्लेले की आमचो गोंयचो गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट तांकां आसा म्हणून रिवराक लागून। आज मनोहर पर्रीकर आयज जिवीत ना, आयज ना तो, पूण तेजे लेटराक मायनिंगाचे आनी एक म्हादय रिवराचे 2 लेटराचेर आयजच्या गोंयच्या लोकांक मनोहर पर्रीकर बरें करूंक वचोंक ना। पूण आतां हेजेर सुदीन ढवळीकर आनी गोवा बोर्डाचो विजय सरदेसाय हे राजकारण करतात। ते जेन्ना गव्हर्मेंटान जेन्ना आसले तेन्ना रिवर म्हादयचेर रिवराचेर तेन्ना कांय उलोवंकूच ना तेणी। आतां ते कितें म्हणटा, गव्हर्मेंटान ना म्हणून ते आयज ZPचे इलेक्शन लागीं पावला म्हणून ते लोकांक आयज ते गोलमाल करून करतात आनी मायंड डायवर्ट करून करता की आयज आमकां तुमची लोकांची गरज आसा म्हणून। पूण लोकांची गरज फक्त हांकां मतां पुरतीच जाय पडटा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आयज अख्खे गोंयच्या लोकांक उलो घालता की हे जे राजकारणी जे आसात, जे MLAs जे आहा बीजेपीचे आयज निवडून दिलेले MLAs आसा, तांकां आयज उलो करूंक सांगता आनी तांकां आयज रिक्वेस्ट करूंक सांगता। खरोखरच गोंयचे बीजेपीचे MLA आनी मिनिस्टर जे आसा हे म्हादय रिवराच्या सायडीक कर्नाटका सपोर्ट करता का गोंयाक सपोर्ट करता ते? कारण फाटल्या दिसांनी AG नाडकर्णीन कोट्यांनी पयशे आपली फीज घेतली आनी तेजो रिजल्ट आमकां आयज पासून कांयच मेळोंक ना। आतां गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो आयज CM मनोहर पर्रीकर बीजेपीचो कितें सांगता खबर आहा ते गोंयकारांक की नोटिफाय जावपाचें आसा आनी नोटिफाय जावचे पयलीं सगळें आमी कितें करून घेतलें म्हणून। हे लोकांक जो मायनिंगचो इश्यू हो आयज पासून फायनल करूंक ना। आतां शेवटी हेजेर पावलो आहा तो, उदकाचेर पावला। आमकां हे म्हादय रिवराचे हेजेर राजकारण जे करता न्हू, हे राजकारण सुदीन ढवळीकराक, विजय सरदेसाय आनी हो गोंयचो CM हो आमकां अक्षरशः गोंयच्या लोकांक फटयता। खरोखरच ते सिरियस घेयना।